आम्ही हे आता 2-3 वर्सां तरी सांगता प्रत्येक फावटी सांगता पळय कितें तरी सोल्युशन जावंक जाय तुमकां जर कितें आमी कितले ग्रांट अशी म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन आता कितलीशी गव्हर्मेंटाचीच कॉर्पोरेशनां दे रन बाय देमसेल्फ वी डोंट चार्ज EDC सरकार कडेन एक पयशे घेना म्हज्या ITची कॉर्पोरेशन हांव 1 रुपया घेना इव्हन ताका ना कोणी तो सांगपाचो सरकार कडेन एक पय घेना आमी प्रोजेक्ट करता वी जनरेट रेवेन्यू त्याच्यावर आमी सॅलरी दिता आपण पार्ट आसूं जाय न्ही म्हाका आतां म्हाज्या ITची म्हाका 6 कोटी जाय वर्साक आय शूड लॉन्च 6 कोटी म्हज्या खूब जाणां कडेन पेंडींग आसा पयशे गव्हर्मेंटाच डिपार्टमेंट हां वायट दिसता बिचोली म्युनिसिपालिटीन खुबशे सिनियर सिटीजन जे आसा आमचे तांकां जवळपास 60 वर्सां वयर ते हांगासर लायसन काडून येता जावं कसली फी भरपाक येता जावं तांचे हावस टॅक्साचे चेंज इन नेम आसता जावं दुसऱ्या नांवार करचे आसता वायट दिसता की हांगासले स्टाफ जे आसा चेअरपर्सनाक आनी CEO खूब फावटी सांगलें की स्टाफ जे आसा ते बेटर तेंचे डिले करता आनी प्रॉपर तांकां जे कितें डॉक्युमेंट जाय ते प्रॉपर डॉक्युमेंट ते सांगिना एखादे 4 डॉक्युमेंट सांगल्या उपरांत तो जेन्ना तो 4 डॉक्युमेंट जेन्ना म्युनिसिपालिटीन घेवन येता तेन्ना ताका सांगूंक जाता की पांचव्या डॉक्युमेंट तुजें एफिडेवीट जाय अशें जावपाक जायना खरोखरूच वायट दिसता की परत हांगासर सिनियर सिटीजनाक आपल्या लायसनाक लागून येवचें पडटा हाजेर कितें तरी सुटका चेअरपर्सनान करची अशें म्हाका दिसता कामगार थोडे खंयच्या खंय आसा इनडिसिप्लीन काम करता हे करता थोड्या कावन्सिलरान तो विशय काडलो पूण तशें ना ते पूण थोडे आसा थोडे ना पूण जे कितें आसा पळय ते तेंचो जो सायड सुपरवायझर आहा आमचो साई सुद्दां ME जे आहा आनी CEO तेंचेर लक्ष घालून ते पळयता आनी जो कितें हेवटेन तेवटेन एबसेंट पडटा आनी कितें आहा तेंचेर आमी एक्शन घे म्हटल्यार आनी नवीन कामगार थोडे जाय म्हणटा पळय तेजो नोड येयल्लो आसा तो घेवपाचे आमी प्रयत्न करतले जशें म्युनिसिपल बर्डन कशें आहा तशें पळोवन ते करतले. नमस्कार. आज आमची बिचोली म्युनिसिपालिटीची कावन्सील मिटींग जाल्ली आनी ते कावन्सील मिटिंगेक खुबशे पॉयंट्स आमचे डिस्कस जाले. ते हातून मेन प्रॉब्लम आमी म्हणूंक शकतात किंवा ताजेर सोल्युशन काडचें अशें म्हणूंक गेली जाल्यार आमकां खुबशी रिकवरी पळय जी आसा ती आजुनूय आमकां रिकवरी येनात. ते हाका आतां आमी कोणाक ब्लेम करतली स्टाफ की वर्कर आसात ते वर्करांक हें आमकां अजुनूय कळून येना कारण रिकवरी पळोवपाक गेले जाल्यार भरपूरशी आमची उरिल्ली आसा एबाव 50 to 40 lakhs ताच्या एबाव आसा. सो ती जर रिकवरी आमकां येत जाल्यार खुबशीं कामां जी आमची पेंडींग आसा ती जावंक शकता. सो हांव मागता की म्युनिसिपालिटीचे जे आमचे स्टाफ आसा तांणी सगळे मातशे पेपर्स पळोवन किंवा जी रिकवरी आसा ती सगळ्यां कडेन वचून रिकवर करून स्पेशल जाय तर तांकां स्पेशल मनीस अपॉयंट करून तो सगळी रिकवरी करची. हे हाजे वयल्यानूच आज आमची हांगा MLAंची बी आमची हांगा भेट जाल्ली. ते स्पेशल हे मिटिंगेक आयिल्ले तांचोय बी हे हाजेरूच प्रश्न आशिल्लो की रिकवरी कित्याक जायना. सो तांणी बी स्टाफाक आमच्या क्वेश्चन केल्यात आनी हांव तांणी क्वेश्चन केल्या आमी क्वेश्चन केल्या हाजेर हांव स्टाफा कडेन इतलेच हे रिक्वेस्ट करूंक शकता की तांणी फुडें आतां सरून ती रिकवरी करून आमच्या म्युनिसिपालिटीक मातशें सहकार्य करचें. एक म्युनिसिपालिटीन मध्ये एक विचार आयिल्लो की म्हणजे प्रश्न निर्माण जालो की एक तर स्टाफ खंय तरी दिसोंक ना आनी दुसरी गजाल म्हणजे जे कोण ऑफिसर आहात त्यांच्या कडल्यान फायली लेट जाता म्हणजे कावन्सिलराकूय त्रास जाला सारके ज्या पद्दतीन निमाणे जे भायले लोक येतात तांकांय फायली पास जावपाक आनी केन्ना त्रास जाता ज्येश्ठ नागरिका विशयी संदर्भात ह्या संदर्भात कितें प्रश्न आसा ते संकल्पान सांगून गेले जाल्यार आमचे थोडे जे स्टाफ आसात तांकां म्हणपाक वायट दिसता म्हाका की तांकां थोड्यांक पडलेले ना की जे आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसात तांकां हांगा 10 फावटी मारच्यो पडटा की कसले तांचे जर बारीक जर सुद्दां काम आसलें जाल्यार ते बारीक कामाक तांकां एक 5 फावटी 10 फावटी अशें येवचें पडटा आनी हे स्टाफांक आमच्या कांयच तांकां पडलेलें ना अशें म्हाका दिसता. हांव सगळे स्टाफ म्हणना पूण थोडे आसात भितर जांकां हें जाता. सो तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की अशें जावचें न्ही आनी हाजे फुडें अशें कितेंच जावचें न्ही की लोकांक त्रास जाता. आमी हांगा लोकां खातीर आसात आनी लोकांचे सेवे खातीर आसात हें तांणी मातशें समजून घेवचें.